नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मोगाचे येवकार. हांव समिधा कुंकळकाराच्या टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. काँग्रेस पक्ष एक्सपायर्ड जाल्ले इंजेक्शन ते कितलेय तोपले म्हूण कांयच फायदो ना. भाजपाचो राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुगाची टिका. दुसरे टेस्ट मॅचीत दक्षिण आफ्रिकेन भारताचेर 408 धांवड्यांनी मेळयले जैत. 25 वर्सां उपरांत आफ्रिकेन भारताक घरच्या मैदानाचेर केले क्लीन स्वीप. मांद्रे आनी हरमला नितळसाण नाशिल्ल्या आस्थापनांचेर अन्न आनी वखदां प्रशासनाची धाड. 3 आस्थापनां केली बंद. नितळसाण करपा खातीर हेरांक दिला 14 दिसांचो अल्टिमेटम. धडेदार बांदोड्यात 10वेत शिकपी 5 विद्यार्थी गेल्ले न्हंयत न्हावपाक. 5 इश्टां मदले एकलो भुरगो बुडलो जाल्यार एकल्याक केलो साल्वार. पुलीस करतात तपास. बायणा चामुंडी आर्केड बिल्डिंगेंतल्या फ्लॅटात 7 जाणांनी घाल्लो दरोडो. घरांतल्यांक मारबडे करून घर लुटून काडिल्लो पळ. ह्या संदर्भात 6 दुबावितांक पुलिसांनी केल्या अटक. बेतड्या 20 हेक्टर जमनीचेर भात शेताची केल्ली लागवड. मात रानटी जनावरांनी शेताची केल्या नाशाडी. आता पळयात खबरो विस्तारांत. काँग्रेस पक्ष हो एक्सपायर्ड इंजेक्शना भशेन जाला. हे इंजेक्शन आता कितलेय तोपले म्हूण कांयच फायदो जावचो ना म्हूण भाजपाचो राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग सांगता. तरुण चुग हांणी राहुल गांधीचेरूय खर टिका केल्या. राहुल गांधीक काँग्रेसीचे लोकूच नेतो मानिनात, लोकांचे मत पयसूच उरले अशी सणसणीत टिकाय तरुण चुग हांणी केल्या. पूरे देश के अंदर एक एक्सपायर्ड इंजेक्शन की तरह वो एक्सपायर्ड इंजेक्शन लगाने से भी कुछ होने वाला नहीं है और उसकी नेता को, राहुल गांधी को, देश की कांग्रेस पार्टी के लोग भी नेता नहीं मानते, जनता तो छोड़ी. गुवाहाटीत जाल्ले दुसरे टेस्ट मॅचीत दक्षिण आफ्रिकेन भारताक 408 धांवड्यांनी हारयले. भारता आड पयली टेस्ट मॅचूय आफ्रिकेन 30 धांवड्यांनी जिखिल्ली. ह्या जैता सयत दक्षिण आफ्रिकेन 25 वर्सांनी भारताक घरच्या मैदानाचेर क्लीन स्वीप केले. ह्या आदी 2000 वर्सा दक्षिण आफ्रिकेन भारताक 2-0 अशें हारयले. गुवाहाटीत जाल्ले दुसरे टेस्ट मॅचीत दक्षिण आफ्रिकेन भारताक 408 धांवड्यांनी हारयले. बर्सापारा स्टेडियमाचेर बुधवारा 549 धांवड्यांचो फाटलाव करतना भारताचो डाव 140 धांवड्यांचेर आटापलो. भारता कडल्यान रवींद्र जडेजान 54 धांवड्यो केल्यो जाल्यार दक्षिण आफ्रिकेच्या सायमन हार्मरान उत्कृश्ट बॉलिंग करीत 6 विकेटी घेतल्यो. दक्षिण आफ्रिकेन चवथ्या दिसा मंगळारा आपलो दुसरो डाव 260 धांवड्यांचेर घोशीत केल्लो. त्या आदी आफ्रिकेन आपल्या पयल्या डावात 489 धांवड्यांचो दोंगर उबारिल्लो. प्रत्युत्तरात भारताचो पयलो डाव 201 धांवड्यांचेर आटपिल्लो. भारताचो दुसरो डावूय 140 धांवड्यांचेर आटापलो. अशे तरेन भारतान दुसरी टेस्ट मॅचूय 408 धांवड्यांनी वगडायली. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मांद्रे आनी हरमल अन्न आनी वखदां प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी नितळसाण नाशिल्ल्या आस्थापनांचेर धाड घाली. 20 आस्थापनांची अधिकाऱ्यांनी पळोवणी केली आनी बुरशेपण आशिल्ल्या आस्थापनांत नोटीस दीत नितळसाण नेमांक पाळो दिवपाचे निर्देश दिले. तशेंच सापूस नितळसाण नाशिल्ली 3 दुकानां बंद केली. जाल्यार हेर आस्थापनांनी नितळसाण करची म्हणून 14 दिसांचो अल्टिमेटम संबंदीत धन्यांक दिला अशी माहिती अन्न आनी वखदां प्रशासनाचो अधिकारी रिचर्ड नोरोनान दिली. आयज आमच्या डायरेक्टरेट ऑफ फूड अँड ड्रग्स ॲडमिनिस्ट्रेशनाच्या टीमीन आरांबोल ह्या एरियान एक स्पेशल सर्वेलन्स ड्रायव्ह केला आनी हो ड्रायव्ह करपाचो आमचो मेन ऑब्जेक्टीव जो आसा की हांगा जायते इटरीज जे आसा जे आमचे लोकल्स जशे ट्युरिस्ट फ्रिक्वंट करता हांकां चॅक केल्ले आसा आनी जी नॉन कंप्लायंट मेवल्या तांचेर एक्शन घेल्लें आसा. म्हणजे तांकां आमी नोटिसीस दिल्ले आसा आनी एक अवेरनसूय केल्लो आसा की ताणें जे आसा सगळे हायजीन हे जाग्यार घालचे म्हणून. आनी हो जो आमचो सर्वेलन्स ड्रायव्ह आसा तो इन फेस्ड मॅनर आमी चालूच दवरतले आनी फुडले खेपे जेन्ना येतले तेन्ना हांचेर फुडले लिगल एक्शन जातले. जे कोण हायचो नोटीस जे फॉलो करना ते फायन जातले आनी अशें सस्पेन्शनूय जावपाचें आसा म्हणून अशें तांकां आमी आयज एक शिटकावणी दिल्ली आसा. तशेंच आमी दुसऱ्या वेंडरांक दुसऱ्या एरियान जे पेडण्यान पडटा तांकां एक मेसेज दिवंक सोदता की रावचे न्हू, FDA येतले म्हणून ताणें सुओ मोटो हे करेक्टीव एक्शन्स घेवचे. आनी जो फुडलो जो हो आमचो आतां सिजन जो आसा जायते ट्युरिस्ट येतले तशें आमचे लोकल येतले
तांचे हेल्थ जे आसा ते सेफगार्ड करचें म्हणून. मंगळारा सांजवेळार धडेदार बांदोडा वाठारांत दुखेस्त घडणूक घडली. फोंड्या इश्कोलात 10वेंत शिकपी विद्यार्थी पिकनीक करपाक धडेदार बांदोड्या न्हंयचेर आयिल्ले. ह्या इश्टां मदले 2 जाण बुडपाक लागले. त्या वेळार एकल्याक विद्यार्थ्यांनी साल्वार केलो, पूण 15 वर्साच्या भुरग्याक वाचोवपाक तांकां अपेस आयले. पुलीस आनी उजो पावलपी दळाचो पंगड मंगळारा सांजे वेळार सावन घडणूक सुवातेर आसा. भुरग्याचो सोद चालू आसा. पळयात. आमी दारबांदोडा पंचायत क्षेत्रांतल्या धडे ह्या गांवांत आसा, ज्या जाग्यार न्हंयचो परिसर आसा. त्या परिसरान काल फोंडेचे इस्कॉलांतले 4 जाण भुरगे आनी हांगसरलो लोकल एकटो भुरगो, हांगा टोटल 5 जाण फोंडे इस्कॉलान शिकताले, 10वे आहलेले, आनी ते 5 जाण पिकनीक करपा खातीर आयज हांगा धड्या जी न्हंय आसा ते येयले, ते परिसरार येयले. आनी जेन्ना हांगा तेंच्यांनी जेन्ना न्हांवपाक न्हंयेक गेले जाल्यार 2 जाण भुरगीं बुडपाक लागले. आनी दुसरे वयर आसले त्या भुरग्यांनी ताका एकट्याक काडला. आनी एकटो जो भुरगो आसा तो जो लोकल आसलो ताका तो समतो बुडलेलो आसा. आनी आजून मेरेन तेच म्हणलो पत्तो कांय मेळना. पूण जेन्ना हे भुरगे हांगच्यान गेले तेणी आपल्या पेरंट्सांक ही गोश्ट सांगली की अशें जालां म्हणून. पेरंट्सान मागीर येवन हांगा फोंड्या DYSP कडेन हांगा पुलीस स्टेशनाचेर बी येवन तेंच्यांनी हांगा ते सांगलेलें आसा आनी अशें जालां म्हणून. तेन्नाच्यान सांजचे काल 5:30 उपरांत हांगा जे सोदाशोध चालू जाली, पुलीस आनी लोकल स्थानीक जे लोक आसा तांकां घेवन हांगा सोदाशोध चालली, पूण कांय मेळना. जेन्ना आयज फोंडा अग्निशामक दळाच्या कर्मचाऱ्यांक तांकां सांगलें आसा ते बोट तेंच्या न्हंयेक घातलेले आसा, हांगा खंय देंवोवपा मेळना म्हणून शुगर फॅक्टरी देवन ते न्हंयच्यान हांगा परिसर काडटा ते, आनी हांगा येवन सोदाशोध करतले. आनी दुसरी म्हणल्यार हांगा जे हांगा लोकल जे बुडपी आसा तांकांय हांगा पाचारण केल्ले आसा, आनी जाल्यार दृश्टीची जे लायफ गार्ड आसा तांकांय हांगा आफयल्ले आसा. आतां अजून पर्यंत तरी तेंची शोध सद्याक तरी सगळे लोकल घेतात, नदी काठी सायडीच्या परिसरान सोदता, पूण अजून मेळना. आमचो फोंडा DYSP शिवराम वांयगणकर आनी जो पोलीस निरीक्षक विजयनाथ कळेकर हे हांगा ठाण मांडून आसा, शोधाशोध करपा खातीर हांगा आपले स्टाफ घेवन हांगा आसा. तेन्ना जे भुरगे हांगा वारंवार जे बेश्टे भुरगे जे लोकल आसा तांकां एकट्याक काडटा आनी बाकीचे भुरगे अशे नदीचो परिसर काडटा. ह्या न्हंयेक जी दुधसागरांतल्यान न्हंय व्हांवता पूण ताका वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगळी नांवां आसा. तेन्ना हे न्हंयेक हांगा अशे तरेन भुरगीं न्हांवपा येता आनी अशी बुडपाची घटना घडटा. तेन्ना पेरंट जे आसा तेंच्यांनी आपले पालक जे आसा तेंच्यांनी आपल्या भुरग्यांचेर लक्ष दवरपाची अत्यंत गरज आसा. गोमंतक TV खातीर दारबांदोडेच्यान एकनाथ खेडेकर. 18 नोव्हेंबराक बायणा एका फ्लॅटात 7 जाणांनी दरोडो घाल्लो. चामुंडी आर्केड इमारतीच्या 7व्या माळयेर रावपी एका फामिलीच्या फ्लॅटात घुसून 7 अनवळखी मनशांनी हो सशस्त्र दरोडो घालून भांगराच्यो वस्ती आनी रोख रक्कमाचेर हात साफ करून पळ काडिल्लो. त्या उपरांत पुलिसांचो नेटान तपास सुरू आशिल्लो. ह्या संदर्भात सध्या पुलिसांनी 6 जाणांक अटक केल्याची माहिती मुखार आयल्या. पळयात. बायनाची क्रॅक जाली त्या सगळ्या जाणांक हांगा हाडल्या उपरांत व्यवस्थीत रित्या ताजे डिटेलान ताजे प्रेसूय बी आमचो DCP घेतलो. आनी डकेती अटेम्प्ट जालो न्हू. दुसरी हांगा ती कोण सांताक्रूजची चावडी सर. ना सांताक्रूज ती जाला. ओके. बायणा डेकॉयटी केसी भितर गोवा पुलिसांनी आतां पर्यंत 6 जाणांक अटक केल्ली आसा. हे 6 जाणांक गोवा पुलिसाच्या टिमीन कल्याण ठाणे ह्या एरियेंतल्यान तांकां धरिल्ले आसात आनी ह्या कामा भितर तांणी मुंबय पुलिसांची मदत घेतिल्ली. ह्या 6 जाणां भितरले 3 जाण आसा हे शाकीर चोर आनी हे सारके प्रोफेशनल ट्रेन चोर. हे हांचो आस्पाव बाकीच्या कडेन आसपाक शकता. हे 6 जाण आसात ते ओरिसा ह्या स्टेटीक ते रावपी आनी ते हांगा चोरयो करताले अशें उघड जालें आसा. आतां पुलिसांची टीम आयज सांजे मेरेन तांकां घेवन गोंयांत पावतली अशी माहिती आमकां दक्षिण गोंयचे अधीक्षक टिकम सिंग वर्मा हाणें दिल्या. मेळिल्ली म्हायती प्रमाणे तांचे कडल्यान मोठ्या प्रमाणांत रिकवरी जाल्ली आसा. जो माल चोरयेक गेल्लो ते चोरयेक गेल्ल्या मालाची बी मोठ्या प्रमाणांत रिकवरी जाल्या अशी माहिती वरिश्ठ पुलीस अधिकाऱ्यांनी दिल्ली आसा. गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव कुलकर्णी. निरंकाल बेतोड्या 20 हेक्टर जमनीचेर कृषी खात्याच्या मजतीन शेताची लागवड केल्ली. भाताची पिकावळ लेगीत बरी आयली. मात रानटी जनावरांनी शेतात घुसून शेताची नाशाडी केल्या. परतून एक फावट सगळ्या शेतकऱ्यांक एकठांय करून सामुहीक शेती करपाचो यत्न करतले अशी माहिती कृषी अधिकाऱ्यान दिली. पळयात पुराय बातमी. निरंकाल बेतोड्या फाटल्या कितलींशींच वर्सां जालीं शेताची लागवड करताले. मात रानटी जनावरां लागून फाटल्या 10 वर्सां सावन शेतकारांनी शेताची लागवड करपाक बंद केल्ली. शेताची जमीन तशीच पडींग आशिल्ली. देखून अंदूच्या वर्सा कृषी खात्यान सामुहीक शेती करपाचो निर्णय घेतलो. निरंकाल बेतोड्या 20 हेक्टर जमनीचेर व्हडा प्रमाणांत भाताची लागवड केली. उपरांत भाताचे पीकूय बरें आयले.
मात लुवणी करपा वेळार रानटी जनावरांनी शेतात घुसून सगळ्या शेताची नाशाडी केली. परतून एक फावट सगळ्या शेतकारांक एकठांय करून वांयगण शेती करतले अशी माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिली. बाबा हांगा जे शेत करता ते हांगा कितें म्हणटा कुयना पयलीं पडींग घाल्ले जमिनी पयलीं 10 वर्सां सुमार पडींग 10 वर्सां सुमार पडींग घाल्ले आनी मागीर अंदू गव्हर्मेंटान तें येयलो. गोवोरमेंटान येयला. आनी शेतकरी कितले जाण आसा हांगा शेतकरी आसतात 300 सुमार 300 सुमार शेतकरी फूल येता. फूल येता. पूण गोवोरमेंटान अर्देच रयला. गव्हर्मेंटान थोडे येयला चडशे. चडशे रयला म्हणजे 20 कितले हेक्टर. ते तेंच्याना कितें. ओके ओके. आनी आतां शेतकरी जे लायला ते रोप लावपा बी तेन्ना सगळे ते येताले गव्हर्मेंटान गव्हर्मेंटान सगळें केलां. सगळे ते कोणी नाही. आनी चडशे रानटी जनावरां खाल्ले म्हणटा. तांची डुकरांनी. दुकारान गोंय लागले. सध्या तर ही जी आमी रायिल्ली ती रेनफील्ड म्हळ्यार पावसाच्या हाचेरूच आशिल्ली. सो आतां जेन्ना आमी वांयगणी शेतांत वयतले त्या टायमार थंय उदकाच्या सोर्साचोय आमी म्हणजे हो जो कम्युनिटी फार्मींग आमी स्कीम घेतली तातूंत होय विचार केल्लो की तांकां जर जे LIS आसा लिफ्ट इरिगेशन स्कीम आसा ताच्या अंडर जर उदक थंय आमी WRD डिपार्टमेंटा कडल्यान आमकां ते मेळ्ळें जाल्यार मागीर ताका कन्वेईंग पायपलायन जी आमची स्कीम आसा ताच्या अंडर हें करून त्या जाग्यार आमकां उदक जाय थंय अरेंजमेंट करपाची. हाचे भायर जर शक्य आसा जाल्यार बांय सुद्दां मारपाक जी आमची इरिगेशन डिगींग ऑफ वेल आमी म्हणटा बांय मारपा लागून जी आमची स्कीम आसा ती सुद्दां त्या शेतकाराक अवेलेबल करून दिवन उदकाचो सोर्साचो हें करपाचो विचार आशिल्लो. हय हांव म्हणटा की लोकां भितर एटलिस्ट कळना तरी की ही आमी स्कीम अशी आसा आनी डेफिनेटली हांव अशें म्हणना की 100% यशस्वी जाला असो पूण खुबश्या प्रमाणान हो एक लोकां मेरेन मेसेज गेल्ली आसा की अशें जर आमी ग्रुपान फुडें सरले जाल्यार ही जी गव्हर्मेंटाची आमची एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाची स्कीम आसा ती घेवन आमी व्हडलीशी जमीन आसा ती लागवडी खाली हाडूं शकता. ज्या जाग्यार जवळ 300 ते 350 शेतकरी हांगा हे कुयणामळान पयलीं शेत लायताले. 10 वर्सां 10-15 वर्सां जाली शेतकारांनी शेत सोडली रानटी जनावरां लागून आनी कोणाक परवडना म्हणून लोकांनी शेत सोडली. पूण हे शेत जे आसा अशें पिकता पूण आनी बरें जातालें अशें हांगा शेतकरी जे आहा तेंच्यांनी सांगलेलें आसा. पूण हे जे आतां पळयलां आयज कुयणामळ जे पडींग उरलो म्हणून गव्हर्मेंटान शेतकरी गट निधी हितूंतल्यान स्थापन करून हेंच्यांनी हांगा सरकारान हांकां उच्च खात्या तर्फे शेत लावन दिले आनी हेंच्यांनी शेत लायलें. पूण हेजी अशी परिस्थिती जाली की शेत पिकतालें बरें पूण हांगा रानटी जनावरांनी आनी जे गोंय रेडे आसा कुकर आसा हेंच्यांनी हांगा टोटली काबार केल्लें आहा शेत. पूण प्रयोग म्हणून जेन्ना ह्या सरकारान केल्लें कित्याक शेतकारां भितर एक उर्बा वाडोवपा खातीर हेंच्यांनी केलें की फुडाराक शेतकरी तरी येवन सगळ्यांनी करची म्हणून. पूण सायडीन सगळ्या फेन्सिंगा फुडें एक सायडीच्यान फेन्सिंग नासल्या कारणान गोवे भितर सरले दुकरां भितर सरलीं मोठे हांगा भितर तळी निर्माण केल्ली आसा. ज्यो गोरवां म्हशी आसा त्यो तळ्यान बसता. मतलब TV खातीर कुयणामळच्यान एकनाथ खेडेकर. गोंय सुटके झुजांत कर्नाटकांतल्या जायत्या स्वातंत्र्य झुजाऱ्यांनी बलिदान दिलां. कर्नाटक सरकारान मंगळुरांतल्या कोंकणी भावांक जमीन आनी 5.5 कोटी रुपया दिल्यात. आमकां घाटी म्हणून आमचो अपमान करूं नाकात. राजकारणा खातीर ल्हान लोकांचो वापर करूं नाकात अशें आवाहन कन्नड साहित्य परिशदेचे अध्यक्ष सिद्धण्णा मेटी हांणी मनोज परब हांकां केलां. सिद्धण्णा मेटीच्या फुडारपणा खाला कर्नाटक शीम विकास प्राधिकरणान गोंयांतल्या कन्नडिगांच्या प्रस्नांचेर चर्चा करपा खातीर जुवारी नगरात खासा बसका जाली. बॉर्डर अथॉरिटी सून 5 करोड चालू आसा. कोंकणी अकादमी कोंकणी वाडोवपाक कोंकणी शिकोवपाक कोंकणी वर्स चड हे कल्चरल वाडोवपाक खातीर आमी कोंकण अकादमी भवनाक 5 करोड दिल्ले. जगा दिल्ले. मंगळूर पळय 5 करोड 5,500 lakhs जाय जाल्यार तुमकां डिबेट्सान हाडून दाखयता. कोण विचारपाक येता हांव सांगता तुमकां. पळय मंगळुरान 5 कोटीचे कोंकणी अकादमीचे भवन चालू आसा. कितें प्रॉब्लम आसा? आमी केन्ना तरी ते कोंकणी कित्याक बांदता मराठी कित्याक बांदता? अरे आमची गोंयाचे लोक बरे बेळगांव वच मरे कितले कोंकणीचे लोक आसा थंय. बेंगलोर वच
कोण खंय ना म्हणून सांगता तो आमचे गोंयकार सुद्धा थंय पोर्चुगीजान वचून मेयर जालेलो आहा. तुम्ही इतली धाकटे मायंड घेवन बसपाची गरज ना. आमकां ब्रॉड मायंडेड चिंतपाक जाय. आमी सगळे भाव भयण म्हणून. चडशे लोक म्हाका कमेंट करता तांकां कोंकणी उलोवपाक येना. कोंकणी तुमी येवन कर्नाटकान कन्नडा उलोवंक शकता. तुमकां 100 वर्स जालेले आहा बेळगांव रावून. तुमकां कन्नड उलोवपाक येता. तुमी कोण उलोवपी सगळे उलोवंक ना. फक्त ते 4-5 लोक आसा उलोवपाचे लोक. चड गोंयकार आमचे बरोबर आसा. आमकां सपोर्ट केलेले आहा. संविधान बचावा खातीर भोवपी काँग्रेसीनूच संविधानाची हत्या केल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी संविधानाची पुजा करून आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळाची सुरवात केली. 370 कलम रद्द करून अखंड भारताचे सपनूय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणीच पुराय केले. संविधान हातान घेवन भोवले म्हणून जायना असो थोमणोय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान काँग्रेसीक मारलो. संविधान दिसाचेर आयोजीत केले कार्यावळी उपरांत मुख्यमंत्री उलयतालो. जे संविधान बचाव म्हणून जे काँग्रेसचे नेते भोंवता म्हणजे त्यांच्यानीच खरें म्हणजे संविधानाची हत्या केला. भारतीय जनता पार्टीचे पळयचे आसात तर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांच्यानी संविधानाची पुजा करून आपल्या दुसऱ्या कॅरियराचो सुरू केल्लो. तदोदीत आमी जाका म्हणटाले की अखंड भारताचें स्वप्न पळोवपी माननीय प्रधानमंत्री तांच्यांनी 370वें कलम रद्द करून जर अखंड भारताचें स्वप्न साकार कोणी केला आसत जाल्यार ते माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांच्यांनी केला. आमी जे म्हणटा की वंचितांक न्याय दिवपाचें आशिल्लेच ते वंचितांक न्याय दिवपाचें काम हे संविधानान आशिल्लें. बट ताका डिले जर कोणी केला आसत जाल्यार तो काँग्रेस पार्टीन केलो. आनी आतांय बी म्हणजे परत एकदा लोकांक दाखोवपा खातीर संविधान घेवन भोंवलें म्हणून जायना. त्या खऱ्या अर्थात संविधानाचो आदर करप हें काम हे भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारात केलां. म्हणूनच आयचो जो आशिल्लो कॉन्स्टिट्यूशन आयच्या नवीन जनरेशना पर्यंत पावचें. संविधान दिल्ले हक्क हे सगळ्या पर्यंत पावचे आनी विशेष नवीन यंग जनरेशन जेका जेन झी म्हणटा हांकां कॉन्स्टिट्यूशनाचें म्हत्व समजचें आनी तातूंत बरयल्ल्यो आपल्यो जबाबदारी कितें ह्योय समजपाच्यो. बेतूल वाठारांत मिनी पोर्ट करपाच्यो हालचाली सुरू जाल्ल्यान थळाव्यांनी खर नाराजी उक्तायल्या. हो पोर्ट आयलो जाल्यार सैमाचेर हावळ येतली तशेंच पर्यटन क्षेत्राचेर मोठो परिणाम जातलो. सद्याचे भाजप सरकार गोंयच्या लोकां खातीर हानिकारक आशिल्ले प्रकल्प जबरदस्तीन हाडपाक सोदतात असो आरोप बीच जॅक असोसिएशनाचो अध्यक्ष क्रूज कार्दोजोन केला. आतां पळय आमी मोबरार म्हाजे शेक आहा सो आमी चोयता थिंगा भरपूर काम चल्लां. हिल काटींग बी चल्लां तेंचे. लास्ट टायम जेन्ना आमी ग्रामसभा जाल्ली तेन्ना आमी हे पॉयंट रेज केल्लो आमचे एक ग्रामसभा मेंबरान. सो तेजेर जायते डिस्कशन जाल्ले आनी आमच्या सरपंचांनी एक लेटर केल्ली की ते आमकां इन्फॉर्मेशन दिया. पूण आजून पासून कांय इन्फॉर्मेशन आमकां येवंक ना. पूण आयकलां ते भाशेन पोर्ट येता. पोर्ट तरी आयलो न्हू आनी जाल्यार सपोज थिंगा कोल तरी देंवयलो आनीक मायनींग तरी चालू केलें थिंगा जाल्यार म्हाका दिसता आमची मोबर बीच आहा मोबर न्हू आख्खी कोस्ट लायन आख्खी काबार जातली कोस्ट लायन. कित्याक कोस्ट लायन काबार जातली आयज आमचे ट्युरिस्ट जे गोंयान येता न्हू चडशे लागून बिचांक लागून आमकडे आनी कितें आहा उरले म्हणटा जाल्यार बिची बऱ्यो क्लीन बिची आहा. आनी जरी आमची इफ यू गो टू मोबर बीच आनी मोबरा तर बिचार वचून तुमी चोयले जाल्यार सँड सारकी स्नोवा भशेन रातची पासून इतले गेस्ट एप्रिशिएट करता की तांकां गेस्टांक लायक जाता. आनी जेन्ना हे पोर्ट जावन तरी हांगा कोल तरी घेवपाक कॉमेस केलो जाल्यार आमची बिची काबार. मुखार आनी ट्युरिजमाचे आतां पळय इतलें लेस जालां ट्युरिजम की आमकां आनी आतां मुखार सवाय जावपाक चान्स ना. एकूच आमकां चान्स आहा म्हणटा तो आमी म्हणटा गोंयकार गेले हें तरी आमी सांबाळना. उरले तेय गोंयकार म्हाका दिसता वयतले आनी मुखार आनी गोंयकार वाचपाना गोंयांत. कित्याक हें सगळें आयज पळय गोंयकारांचे पळय हाडून थापलां न्हू तें बंद जावपाक जाय. आनी आतां हो एक लास्ट चान्स आसा गोंयकारांक की आमी गोंयकार तरी हें सगळें बंद करना न्हू जाल्यार मुखार अशें जायत रावतलें आनी म्हाका दिसता आमच्यान गोंयान रावपाक जावपाना. शेकां कितें इफेक्ट जातलो? ऑफकोर्स शेकान ट्युरिस्ट तरी नाल्यार शेकां कोणाक जाय. आमी म्हणटाले सदां शेकांक लागून ट्युरिस्ट येता म्हण पूण आतां ते हेच तरी पोल्युशन जालें न्हू जाल्यार आमची रिवरूय काबार जातल्यो आनी आमचे बिचीय काबार जातल्यो. मुखारल्या जिल्लो पंचायत वेंचणुकी खातीर गोवा फॉरवर्डान काँग्रेसी सामकार एक फॉर्म्युला दवरला. जिल्लो पंचायतीच्या एकूण 50 जागे मदले काँग्रेसीक 30 जाल्यार गोवा फॉरवर्ड आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्साक दरेकी 10 जागे दिवचे म्हणून विजयान मागणी केल्या. हे जागे वांटपा वयल्यान सद्याक वाटाघाटी सुरू आसात. पळयात पुराय बातमी.
जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर भाजपा, काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्सान नेटान तयारी सुरू केल्या. काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्सान भाजपा आड आघाडी करून जिल्लो पंचायत वेंचणूक जिखपाचे दिकेन पावल मारला. जागे वांटपाचे बाबतींत उलोवप सुरू आसा. कोणाक कितले आनी खंयचे जागे जाय हे विशीं उलोवप सुरू आसा. आरजी आनी गोवा फॉरवर्डान काँग्रेसी कडेन 10 सिटां दिवची म्हूण मागणी केल्या. हाजेर मातशे वयर सकयल जाला आसुये, पूण सिटां वांटून घेवपा विशीं वाटाघाटी चालू आशिल्ल्याचे गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय सांगता. हांवें बेजिकली तांकां एक ब्रॉडली एक फॉर्म्युला असो दिल्लो स्टार्टिंगाक की 10 सीट आमकां 10 सीट आरजीक आनी 30 सीट काँग्रेसीक अशें आसचें. आतां ताजेर म्हणजे वयर सकयल जाता आसतलें, पूण डिटेल्स आज मेरेन हांव तांचे कडेन उलोवंक ना. डिटेल म्हळ्यार एक्झॅक्ट नेटिग्रिटी जावंक ना. थोड्या सिटांचेर आमचे मातशे तांकां दिसता तांचो सीट, आमकां दिसता आमचो कॅन्डिडेट बरो आसा, सो हाजेर मातशे वाटाघाटी चालू आहा. बेगीन रिजॉल्व जावंक जाय. तांच्या मदीं राय सीट जो ST आशिल्लो तो राय सीट ST वुमन जालो. आतां हें अशें करूं येता, एक नोटिफिकेशन येतकर कोर्टान केस आसतना पयले दिसा तूं चेंज करता. आज केस येवपाची आहा, काल तांणी तें चेंज केलें. तशेंच काल राती युरी आलेमावाचे कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हळ्यार असेंब्ली सेगमेंटान एक जिल्लो आसा तो शेड्यूल कास्ट केला. सो अशे लास्ट मिनीट चेंजीस वेदर दीज आर लिगली टेनेबल आनी ताजेर हें इलेक्शन खरें जातलें काय हें इलेक्शन ना करपा खातीर सरकारूच हें करता काय कितें हो एक प्रश्न येता. गोवा फॉरवर्ड आनी RGP जे जागे मागतात ते सोडून जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर हेर जाग्यांचेर उमेदवार निश्चित केल्यात. तांची नांवां बेगीनूच जाहीर करतले म्हूण काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर सांगता. मंगळारा काँग्रेस हावजात जाल्ले बसके उपरांत पाटकर उलयलो. काल मिटींग जाल्ली, आयज परत मिटींग, काल मिटींग जाल्ली की मातशें कितें उरलां म्हणून आमी आमची प्रदेश इलेक्शन कमिटीची आज मिटींग आशिल्ली जे थ्रू प्रोसेस थ्रू ब्लॉक आनी मागीर डिस्ट्रिक्टान स्क्रिनींग जावन जी नांवां सगळीं आयिल्ली कॅन्डिडेटाची ती परत एकदां आमी आज डिस्कस केल्या. वेर देर इज नो डिस्प्यूट रिगार्डींग मनोज परब आनी विजय सरदेसाय जे मागता ती सोडून बारींग अदर वी हॅव डिस्कस्ड and we have finalized the final list for the candidates and very soon we will release it. पळोवया मरे ते बाकीचे तांकां दोगां कडेन उलोवन वी वील टेक अ स्टँड एंड देन ज्या जाग्याचेर डिस्प्यूट ना दॅट लिस्ट वी वील रिलीज. ते आमचे इंटरनल डिस्कशन तेंचे कडेन चालू आहा. ताचेर फायनल कितें तें कन्क्लुजन येवपाचें उरलां म्हणून ती सिटां सोडून बाकीचे वी हॅव डिस्कस्ड. काल एका पार्टनराक आमी मेळ्ळ्या राती, दुसऱ्या पार्टनराक आमी मे बी आतां मेळटले आयज मेळटले. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. जिल्लो पंचायत वेंचणुकेत गोवा फॉरवर्ड आनी RGP वांगडा युती करपाक काँग्रेस तयार आसा. युती विशीं स्थापन केल्ल्या समितीच्या वांगड्यांक युती मान्य आशिल्ल्यान बेगीनूच गोवा फॉरवर्डाचे अध्यक्ष विजय सरदेसाय आनी RGPचो मुखेली मनोज परब हांचे कडेन चर्चा करून युती आनी जागो वांटपाच्या विशयाचेर शिक्कामोर्तब करतले अशी माहिती काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान दिली. आमचे इन्चार्ज सेक्रेटरी इन्चार्ज दोन्ही आज गोंया आयल्यात आनी रिगार्डींग द अलायन्स ZP कशें वचपाचें ताचेर चर्चा जाली. सो देर इज अ प्रोग्रेस वीच इज हॅपनिंग. आमी आमचे बाकीचे विजय सरदेसाय आनी मनोज परबा कडेन उलयल्या. तातूंत मातशें थोडें कितें उरलां. सो आय थिंक बाय फाल्यां म्हणल्यार तें सकाळीं म्हणल्यार सॉर्ट आवट जातलें आनी आय थिंक फाल्यां हाव वी आर गोईंग अबाउट दॅट वी वील क्लियर अवर स्टँड. त्यांच्या कडेन मिटींग जातली तांचे कडेन आमी फोनाचेर आतां उलयल्या दोगां कडेन आनी वी हॅव डिस्कस्ड कितें पॉयंट्स आशिल्ले ते आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशनूय उलयला, आमचो दोतोर कार्लोसूय उलयला आनी रिगार्डींग सीट शेअरिंग कितें कशें करपाचें तें वी वील लेट यू नो बाय टुमॉरो. गोंयच्या हद्दीत बेकायदेशीरपणान नुस्तेमारी करपी कर्नाटकाच्या मालपे वाठारांतल्या ट्रॉलराक नुस्तेमारी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी रंगे हात धरलो जाल्यार हेर 2 ट्रॉलरांनी पळ काडलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण गोंयच्या हद्दीत बेकायदेशीरपणान 3 ट्रॉलर नुस्तेमारी करतना नुस्तेमारी खात्याच्या अधिकाऱ्यांच्या नदरेक आयले.
ते उपरांत पाटलाव करून एक ट्रॉलराक धरलो जाल्यार हेर 2 ट्रॉलरांनी पळ काडलो. सध्या नुस्तेमारी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी तो ट्रॉलर आनी नुस्तें जप्त केला. ते नुस्तें पावणेक काडटाले अशें नुस्तेमारी खात्याच्या अधिकाऱ्यान म्हायती दिल्या. आज सकाळी पेट्रोलिंग एक आमची ड्युटी रोस्टर काढलेलं असतं. त्या ड्युटी रोस्टरा प्रमाणे सकाळी पेट्रोलिंगाक गेल्ले आमी हांगच्यान एक पणजे जेटीवयल्यान 5:30 सकाळी भायर सरलेले. सो आमी टेरिटोरियल वॉटर ऑफ गोवा अशें कंप्लीट ते पेट्रोलिंग आशिल्ले. सो आमी पेट्रोलिंग करत करत वास्को बेसिकली अरावंड 8 to 9 नॉटिकल मायल्स जेन्ना भायर पावले तेन्ना आमकां ऑब्जर्व जालें की एक 2-3 बोटी बेसिकली कर्नाटकाच्यो ज्यो कलर कोडा वयल्यान आमकां आयडेंटिफाय जाल्यो. सो त्यो दिसल्यो. सो आमी तांकां एप्रोच जाले तेन्ना 3 बोटी आशिल्ल्यो. सो आमी एप्रोच जाता ते पळोवन त्या बोटींनी तेंचे नेट आसा ते थंयच कट केले आनी उदकान सोडले आनी तेंचे ते फुडें वचपाक लागले. फुडें वता आमी तेंचो चेज केलो फाटल्यान. चेज करता आमकां एक बोट फायनली चेजिंगान आमी एप्रिहेंड करपाक सक्सेसफूल जाले. सो मागीर ताका थंयच आमी एप्रिहेंड केलो. दीस इज एप्रोक्सिमेटली अरावंड 8 to 9 नॉटिकल मायल्स इन बिटवीन दॅट ऑफ वास्को. आनी मागीर आमी तांकां घेवन आतां पणजे जेटीर येयला. आतां पणजे जेटीर येवन तांकां आमचो जो मरीन फिशींग रेग्युलेशन एक्ट आनी रुल्स आसा त्या प्रमाणे पयलीं तांकां इम्पाउंडींग ऑर्डर दिवपाक जाय आशिल्ली दिल्या तांकां. आनी तेंचे आतां नुस्तें थोडे अवेलेबल आशिल्ले हितून फीश होल्डान ते आतां आमी ऑप्शनाक काडल्या. सो ते ऑप्शनींग आतां चालू आसा सध्या. ते ऑप्शनींग जातकीर तेजो जो व्हॅल्यू जातलो त्या प्रमाणे सगळे रिपोर्ट करून पंचनामा ऑप्शन रिपोर्ट बी सगळो करून हांव एज्युकेटींग जो ऑफिसर आसा आमचे तेंचे कडेन केस आमी प्रेजेंट करतले आनी मागीर फुडली कितें फायन आसा ते एज्युकेटींग ऑफिसर मागीर डिसायड करतले. टी टायम बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. ब्राइट और थोड़ा इससे भी ब्राइट होगा आपका फ्यूचर अगर आप चुनते हो पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाच्या खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा.